नावाद्वारे आमच्या याजकाक आम्ही आंतरिक स्वागत करूया आणि भक्तीपणानं हे मीस आम्ही पेटवून देऊया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे कोट तुमचे सोवे असो. ख्रिस्ततही मुझ्या मोगाच्या भाव बडिनो या पवित्र क्रिस्तान फावत प्रिवांट घेवचे खातीर आमची पातका ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदेदा देवा आणि तुमका भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कणान सारून वायट धरून आनी बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या कसर बेगेवचना सौकार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळा बापा उतरावरत्या संस्कारांनी संसार तू नवो करताय. तांचे वरवीं तुझ्या पवित्र सभेक सैंबावरत्या देणी आनी बर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणा. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळया हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संवसार रचता. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रचूंक वेता
ताचे खातीर संतोष भरीत जाया आनी सदांकाल उल्हास करा, कित्याक हांव जेरुसलेम एक संतोष जावच्याक रचता आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसलेमा विशीं संतोसतलो आनी मुजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनीक केदींच आसचे ना आनी आपले प्रायेचे भरतेक पावसर वांचनांतलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायेर मरतल्या मनशाक तरणाटो म्हणटली आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिरा पडला म्हूण समजतली. ती घरां बांदतली आनी तांतू रावतली, दाका मळे रोयतली आनी तांची फळां खातली. देवाचें उतर. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां ते सोपोणशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वाळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यात, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. अनबा वाढतीले गुण म्हणूंक लागले, कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली ना. वय सर्वेस्परान
तुमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या वेता वेता दुकां गळोवन ती सल्ली हातान घेवन पोवचें बी फाटीं येता गितां गावन आयली माथ्यार दवर लोणीच्यो पेंडियो सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या उद्गार महिमा तुका क्रिस्ता तू देवाचो सबसावनासाय महिमा तुका क्रिस्ता तू देवाचो सबसावनासाय बरें सोदा आनी वायट सोडा तेदमा तुमी जेत येल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसतलो महिमा तुका क्रिस्ता तू देवाचो सबसावनासाय महिमा तुका क्रिस्ता तू देवाचो सबसावनासाय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भाग्यवन जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या सामारियांत 2 दीस पाशार जातस जेजू भायर सरन गालिलियाक गेलो प्रवाद्यांक आपल्या स्वंत गावांत मान ना म्हणून जेजूनच दाखोवन दिले तो गालिलियाक पावतस थंयच्या लोकांन ताका स्वागत दिवन घेतलो कारण पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें ताणें देखल्लें अशें तो परत्यान गालिलियाच्या काना गांवांक आयलो हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो कफारनावांत सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो ताचो पूत पिडेंत पडुल्लो जेजू जुदेया थावन गालिलियाक आयिल्ला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरशी गेलो आनी ताणें कफारनावांक येवन
मोरूंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करी जय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, कुणा आनी अस्सर्यां पळयले करीत तुमी सत्मांचे नातवे. सरदार ताका पराती लागलो, सायबा, म्हज्या पुतान प्राण करचे आदीं तूं तितके ये. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुजो पूत वांचतलो. जेजून सांगलें उतर सत मानून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळूंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान तांचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जाल्लो. तांणी जाप दिली, काल दनपारां चड उणें 1 वरार ताचो ताप सुटलो. तुजो पूत वांचतलो म्हणून जेजून सांगलें तितलेंच वेळार म्हूण बापयक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत मानूंक पावलें. जुदेया थावन गालिलियाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें असरी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सबार गांवांत तावन पयस पयस तावन आज मटतकेरीच्या कार्मेल गुड्ड्यार आमी सगळीं जमो जाली. हांव आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आज एक प्रस्न तुमचे लागीं हांव विचारूंक आशेता. तुमी इतले पयस तावन ह्या खरकट्या वतांत खंयच्या कारणां खातीर हांगा तुमी बसून आसात? कित्याक मोगाच्या म्हणून आमी हॉस्पिटलाक वयता, हांव डॉक्टर विचारता तुका कितें जालां म्हणून तूं हॉस्पिटलाक येयला. ना तूं पोलीस स्टेशनाक वच आनी पोलीस स्टेशनाक बी विचारता कितें जालां तुका. स्कुला वच, थंय बी विचारता कितें जाय तुका. आनी मोगाच्या म्हणून आमच्या लोकांक 2 कडेन आमी कित्याक वयतात म्हणून खबर ना. एक रितेरीक आनी एक इगर्जीक. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, पयले सुवातेर तुमी कित्याक हांगा येयलात? हांगा आमी जावंक फुरो आमचे कुटुंबाचे समस्या घेवन आमी हांगा येयल्यात. जावंक फुरो आमी हांगा येयल्यात मोगाच्या भयणीनो, आमच्या कुटुंबाची पिडा घेवन आमी हांगा येयलात. जावंक फुरो आमच्या घोव बायलांमध्ये समस्या आसा, आमच्या भुरग्यांमध्ये समस्या आसा, आमकां पिडा शिडा आसा, त्या देखून आमी हांगा येयल्या. आनी मोगाच्या भयणीनो, आमकां येवचो उद्देश जावन आसा, आमकां कितें आसा, बरवसो आसा. वी हॅव होप दॅट क्रायस्ट वील हील अस. आनी मोगाच्या भयणीनो, आमकां बरवसो आसा, जेजू कितें करतलो, आमकां गूण करतलो. आनी हो बरवसो आयचो थीम जावन आसा, हो बरवसो आमकां निराशी करिना. पूण आज प्रश्न जावन आसा, तुका बरवसो आसा की? तूं हांगा येयला आनी हांगा तो वयता आसतना तुज्या समस्येक एक परिहार मेळटलो म्हणून तुका बरवसो आसा की? विचारून पळयात मोगाचे तुमकां. तुम्ही पिडेस दिलात, जावं फुरो डायबिटीस आसा, कॅन्सर आसा, व्हडले कितले उरूं फुरो ते. पूण आज हांव हांगा तावन गूण जावन वयता म्हणलो बरवसो तुका आसा की? जावं फुरो तूं वांजडे जावन आसा, तुका भुरगीं ना, आज ह्या रितेरेक हांव येयल्या खातीर देव म्हाका एक भुरगें फावो करतलो, म्हणजे वांजड्या गर्भातावन एक भुरगें भायर करतलो म्हणलो बरवसो घेवन तूं हांगा येयला की? मोगाचे म्हणून ते प्रश्न जावन आसा. ना तर मोगाच्या बाबडो कशें येयलो, ताळयो मारलो आनी फाटी परतून गेलो आनी वर्सा येवन ताळयो मारते बसतलो तूं. त्या देखून मोगाच्या बाबडो आज जर तर हांगा बसलो, हर एकल्यांक सांगता, जर तर तुका जेजूचेर बरवसो ना, तो आपणाक गूण करतलो, आपणाक बरें करतलो म्हणलो मनीस जर तर तो हांगा आसा, सिमित्रीन न्हिदलेल्या मनशाकिंत तो वस जावन आसा. कित्याक सिमित्रींत पुरवयलेलो मनीस सयत तो कुरीस पळोवन चिंता, ह्या कुरिसार मेलो जेजू क्रिस्त म्हाका कितें करतलो, एक दीस जिवन तुटयतलो. तर म्हाका ह्यो बरवसो ना तर मोगाच्या भयणो ह्या मेल्ल्या मनशाकिंत हांव वस जावन आसा. त्या खातीर आज जेजू आमकां सांगता, तुज्या भावार्थान
तुका गुण जाले आयचे पयले वाचप ब्युटिफूल मोगाच्या बण पयले वाचप एक नवो बरवसो म्हाका दिता तो देव सांगता हांव एक नवो सर्ग रचतलो तुझे यमकोड हांव काड व्हरतलो तुझे दूख हांव काड व्हरतलो आनी तुका नवो सर्ग हांव तुका दितलो मोगाच्या बाबीनो कोणाचे कुटुंब सर्ग आसा सांग आपणे हांगा बसलेले खूब पडे हांवें आयकलां कित सांग फादर आमगेल कुटुंबांत यमकोंड आनी यमकोंडा वयक म्हण आमी गरज ना फादर आमगेल कुटुंबांत यमकोंड आसा फादर हा आज ते कुटुंब मोगाच्या बाबीनो हो जेजू क्रिस्ताचेर जो कोण बरवसो धरयता तेचो सर्ग कन्न बदलतलो पूण तुका बरवसो उरूंक जाय आयचे वांजेलांत आमी आयकले मोगाच्या बाबीनो इवन एकलो सांगता म्हज्या हेका चाकराक आराम ना तेका म्हज्या पुताक आराम ना तेका आनी जेजू कितें सांगता तेका घर वयता तो वचून सांगता वच तो गूण जाला त्या बरवशान तो घरा वयता आनी ताजो चाकर गूण जालो उरता मोगाच्या बाबीनो आमच्या आयच्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत आमच्या बायबलांत पळोवन गेल्यार मोगाच्या बाबीनो केन्ना नोये धाराकार पावस पडलो आवरिल्ले सुनामी येयली आनी देवान ताका सांगलें हे तारू बांद एक ल्हानशें तारू तूं बांद आनी तो त्या तारवाचेर न्हय मोगाच्या बाबीनो देवाच्या उतराचेर ताका बरवसो आसलेलो त्या सुनामी तावन सगळो संसार बुडून नाश जावन गेलो पूण त्या तारवा तावन देवान न्हंयेक बचाव केले कित्याक न्हंयेक बरवसो आसलो देवाच्या उतराचेर अब्राहम मोगाच्या बाबीनो ताका भुरगीं नासलेली प्राय जालेली ताची बायल वांजडी मातरी असल्या मातरेक भुरगीं जातात सांगू इजी जाता मोगाच्या बाबीनो मातरीक आनी भुरगीं जातात आनी देव ताका घेवन वचून सांगता की तूं जोग की पळय हो असले मनशाक देव घेवन वचून सांगता आकाशाक पळय म्हणटा पळय त्या आकाशाक हा नेकेत्रां मेज जाता जाल्यार आनी कितें कर दर्याच्या वेळेर व्हरता रेंव मेज तितली भुरगीं तुका दितलो आनी हांव जाल्यार सांगतलो हांगा एक बी ना बायल बी मातर जावन गेली आनी कसली भुरगीं पूण मोगाच्या बाबीनो देवाच्या उतराचेर बरवसता अब्राहम देवाच्या उतराचेर बरवसता आनी त्या कारणा खातीर वांजडे मातरी बायलेच्या गर्भातावन ताका इजाक फावो जाता तो हांसता इतलो हांसता हें साध्य ना लोकांनी केन्ना साध्य म्हणून चिंतूंक ना आज देवान साध्य करून दिला कित्याक हांव तेजेर बरवसलो मोगाच्या बाबीनो आमच्या मुखामळार पळयल्यार कळटा कितली बेजारांत आमी आसात आमच्या पिडेंत आमच्या दुखांत आमच्या संवसाराच्या रटावळेंत आमच्या रिणान जावं दी आमच्या पिडेन जावं दी आमी बुडन मोगाच्या बाबीनो सान तोंड करून हांगा बसलेले आसात आनी वयता आसतना मोगाच्या बाबीनो इजाकाक देल्ले भशेन आमच्या मुखामळ कितें जावंक जाय हास्त्या तोंडान वचूंक जाय आनी कोणी विचारता वयता आसतना बेजारान गेलो येता आसतना हय हांव त्या देवाचेर पातयेलो हांव त्या देवाचेर बरवसलो आनी देवान म्हजें मन उक्तें केलेलें आसा मोगाच्या बाबीनो जोबाची काणी आयकला तुमी न्हय जोब सगळे आसले एका फाटल्यान एक गेले भुरगीं मेली घर पडून गेले गोरवां बिरवां सगळीं नासलेली इतली पिडा ताका येयली बायल सांगूंक लागली तेगेली बायल सांगूंक लागली कितें सांग देवाक शिराप दी आनी मोर देवाक शिराप दी मोर आनी मोगाच्या बाबीनो ताणें कितें सांगलें देवान दिलें देवान व्हेले म्हजो बरवसो तुजेर न्हय म्हजो बरवसो ह्या देवाचेर आनी देवान ताका 4 वाट्यान मांट्यांनी ताका फावो केले आज मोगाच्या बाबीनो आमी मरियमायक पळयता मरियमायक देवान सांगलेले आंजबोड्यान सांगलेले तुज्या गर्भांत जल्मुचो भुरगो देवाचो पूत म्हूण म्हणटले पूण केन्ना ह्या करेजमाच्या काळांत आमी आसा कुर्साची वाट आमी करता मोगाच्या बाबीनो जेजूक त्यात आवय मुखार जेरबादांनी मारले ते जेरबादांनी मारता आसतना तियेन चिंतूंक पुरो होच की देवाचो पूत म्हाका देवान बसयलोलो मोगाच्या बाबीनो ताका कुर्सार मारले मोळ्यांनी मारले लोकांनी थिंपी उडयली जाले बी तिचो बरवसो देवाचेर आसलो त्या देखून मरियमायन आपणाच्या पुताचे जिवंतपण पळयले बरवसो मोगाच्या बाबीनो आमकां निराशी करिना अकरेक सांगचे जाल्यार मोगाच्या बाबीनो हो जेजू मोगाचो देवाचो पूत म्हूण ह्या संवसारांत येयलोलो मनीस आनी देव तो आनी गेत्सेमने मोळ्यांत ताका त्रास जाता भें दिसता म्हाकडेन जातकी ना लोक म्हाका जेरबादांनी मारूंक लागलात थिंपी उडोवंक लागलात आमी इतली लोकां मदीं आश्चर्यां केलेली
इतले देवाचे उतर हांवें प्रगट केले जाल्यार हे लोक म्हाका थीम पिवडूंक लागलात. अकरे ताका कुर्सार मारता आसतना मोगाचे म्हणून तो बॉब मारता. कितें बॉब मारता? येलो एलोई लामाक सबाक्तानी. मुजा देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. पूण तो मागीर सांगता म्हाका बरवसो आसा. हो म्हजो देव, हो म्हजो बापय म्हाका फोंडांतले परतून उठयतलो. आनी जेजू क्रिस्त मोगाच्या बडनो तिसरे दिसा जिवंत जालो. आनी आज तो बापाच्या उजव्याक बसून आसा. आनी जो कोण हांगा बसला ताका बरवसो आसा. जर तर ह्या जेजूचेर मोगाच्या बडनो तूं आनी मुखार तुज्या फोंडांत न्हिदचो ना. तुज्या पिडेच्या फोंडांत तूं न्हिदचो ना, तूं उठतलो. तुज्या निराशेच्या फोंडांत तूं न्हिदचो ना, तूं उठतलो. तुज्या समस्येच्या फोंडांत तूं न्हिदचो ना, तूं उठतलो. आनी तुज्या वांजडेपणाच्या फोंडांत तूं न्हिदचो ना, तूं उठतलो. कित्याक जेजू जिवंत जाला. मोगाच्या बडनो आमचो बरवसो जेजूचेर आनी तो आमकां केन्नाच निराशी करिना. तर अनेक पावटी मोगाच्या बडनो हांगा बसल्यांक जो कोण म्हाका आयकते आसात बरवशान, जो कोण म्हाका आयकते आसात बरवशान मोगाच्या बडन, जो कोण हांगा थंय पळयत आसा ना मोगाच्या बडन, ना 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 हांगा थंय पळयले थंय हांगा पळयले, ना 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 कोण म्हाका बरवशान आयकते आसात आनी म्हणटात ह्या फादर हांगा कितकी सांगते आसा हें 100% जातलें म्हागेल्या जिवितांत. हें म्हागेल्या जिवितांत जातलेंच. कित्याक हो फादर जाले बी ह्या जेजूच्या बरवशार तुमकां सांगते आसा. आनी हांगा कोण बसलो सांगता आज हें म्हज्या जिवितांत कित्याक म्हाका जेजूचेर बरवसो आसा. आनी म्हाका म्हजो बरवसो म्हाका निराशी करिना. हांव पिडेंत हांगा इलोलो आसा, हांव गूण जावन फाटीं परतून वयतलो. हांव म्हज्या समस्यांत इलोलो आसा आनी हांव आज म्हजे समस्ये परिहार जावन घरा वयतलो. हांव एक वांजडी जावन आसा आनी म्हाका देव ह्या भुरग्यांच्या देण्यांनी भरतलो. हांव पिडेस्त जावन आसा, हांव निराशेंत आसा, हांव रिणांत आसा. सगळे म्हाका परिहार मेळटले केन्ना हांव ह्या जेजूचेर बरवसता. आनी मोगाच्या बडनो तो संतोशान वयतलो आनी बाक उरलेले चप्पाळ मारतेचे घरा वयतले. तर मोगाच्या बडनो तो जेजू आमचो मोग करता, आपणाचेर परतून बरवसो धरी म्हूण सांगता. तो जेजू म्हणटा मोगाच्या बडनो अरायज म्हणटा, उठ. एक विधव स्त्रियेचो भुरगो बायबलांत आमकां आयकूंक मेळटा. ताचे मोडे घेवन वयते उरता. एक विधव स्त्री ती, तोच तिका बरवसो आसलेलो, तो चेडो ताका बरवसो आसलेलो बापडो. कितें करता तो मेला गेलो आनी ती वयता आसतना जेजू थंय येता आनी जेजू त्या चेड्याक सांगता, मेल्ल्या मोड्याक सांगता अरायज उठ. आनी तो उठून बसता. आज मोगाच्या बाबडनो आमी उठून बसूंक जाय. आमी उठूंक जाय आमच्या समस्या तावन, आमच्या पातका तावन, आमच्या पिडे तावन. कित्याक मोगाच्या बडनो हो जेजू आमकां उठ म्हूण सांगता. मोगाच्या बाबडनो ह्या बरवशाक केन्ना आमकां बरवस आसा आनी आमकां हें मागणें करूंक उत्तेजन दिता. माय होप इन्स्पायर्स मी टू प्रे. आनी मोगाच्या बाबडनो कसलें मागणें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. कितले लोक मोगाच्या बाबडनो हांगा बसून आसात आनी मागणें करनासात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड म्हणून मोगाचें म्हणून हें प्रेज द लॉर्ड न्ही, हें मागणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड कित्याक हो जेजू कुर्सार मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू आज म्हजे समस्ये परिहार करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून मोगाच्या बाबडनो हो म्हणटा, हो मनीस म्हणटा, कुरुडो म्हणटा जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव. आनी लोक सांगता एक गप्प बस रे, गप्प बस, तो आयकान तुका ना. ताका बरवसो आसा, ताका बरवसो आसा. जेजू पळयतलोच म्हळ्यार बरवसो आसा. तो मागणें करता. एक दीस न्हू, 2 दीस न्हू, 4 दीस न्हू, ताका बरवसो आसा. आनी बरवस ताका निराशी करिना. जेजू फाटीं परतून येता. कितें जाय तुका सांग, कितें जाय तुका. आनी तो सांगता म्हाका पळोवंक जाय. आज मोगाच्या बाबडनो तुमी समस्यान जर तर हांगा येयले जाल्यार, तुमी पिडेन तुमी हांगा येयले जाल्यार, कितें तरी समस्या तुमकां परिहार जावंक जाल्यार मागा मोगाच्या बाबडनो. प्रेज द लॉर्ड म्हणा. जेजू दाविदाचे पुता म्हजी बिरमत पाव, म्हजी बिरमत पाव. ह्या रिट्रीट जास्त तूं म्हाका मेळ, म्हाका विचार तुका कितें जाय. आनी मोगाच्या बाबडनो जेजू आतां आमकां टच करतलोच, आमकां आपडितलोच. कित्याक आमकां तो बरवसो आसा आनी आमकां मोगाच्या बाबडनो आमच्या समस्यांतले, आमच्या पिडेंतले, आमच्या पातकांतले तो वयर काडटलो. आमेन.
मुजा भाऊ बहिण मुजे आणि तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानतात असले जाऊन मागा. बलिदान आपल्या मनात नेहमी आमच्या एका सभेच्या दवा सर्वेस पर मानून घे. सर्वेस पर आमच्या दयाळा बापा, आम्ही तुका ओपोवन दिता त्या बलिदान असो आमकां भरपूर फळ मेळू. ताचे वरवीं पातकी सैम आसूं आमच्यो आदल्यो चाली सोडूंक आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचून आमची अतीर पावलां सांबाळ. हें मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आम्ही सर्वेस परात उबारता. सर्वेस पराक आमच्या देवा दिनवासोया. आम्ही करूंक फावो. सर्वेस परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दांबून दवरतेल्या. अशा आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतेल्या. तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातेल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतेल्या. ह्या परी आमच्या सडवणेच्या परबे तूं आमकां तयार करताय. देखून सगल्या तुज्या दुता भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता. बाप्पा खरोच तू पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या घडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट म्हण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जतोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, की आपल्या सिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत, पातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करा. बावार तासो गुट परगटुया.
जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा, डोमिंग डायस आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या यासारखे वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळींक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवची मये संगती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या शिकाव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे येणे बर वचनत्रेतल्यांक आमकां जे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें चिंतलें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाचनो आतां क्रिस्त प्रसाद सेवसो वेळ त्या देखून आमचे मदें जे कोण अक्रिस्तांव भाव भयणी आसा जाल्यार तांणी बसल्ल्या जाग्यार बसचें आनी देवाची आशिर्वादां मागून घेवची. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. मगचनो आता चौदा जाग्यांनी कोमकार आमी वांटतल्या गर्दी करिनासतना आमी आमचे ब्लॉकांत वॉलंटियर्स आसात ती मुखार येतली आनी आमकां सहकार दितली ह्या क्रिस्त प्रसाद सेवच्याक. भक्तीपणान आमच्या काळजांत येवच्या जेजूक आमी स्वागत करया आनी ताचे तावन आशिर्वाद जोड घेवया.
प्रितीच्या भाव भयणीनं दोळे आमच्या थांबुया. दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरुया. काळजांत आयल्या जेजूक आमी स्वागत करूया. बो अपुरबायेन नियाळ आमी आयकलें, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवन दिलें आनी जेजू आतां आमच्या काळजांत आयला. वय जेजू, बरोसो आमकां केदींच निराशी करिना आनी त्याच बरोशान जियोंक जेजू म्हाका तूं शिकयताय. हांव कश्टातना, हांव पिडेंत आसतना, हांव कंगाल जाल्ल्या वेळार, हांव चंचल जाल्ल्या वेळार, सगळ्यांनी म्हाका सांडल्या वेळार, जिवीतच नाका म्हूण बोगल्ल्या वेळार जेजू तूं म्हजे सांगात आसाय. हांव तुका धैर्य दितलोय, हांव तुका बचाव करतलो, म्हज्या उजव्या हातांनी तुका राखतलो, सांबाळटलो. तीच बरोशाची उतरां सोम्या म्हज्या कानांत पडटात, म्हज्या काळजांत आसात. वय सोम्या, तूं म्हाकाय आदार दितलो. त्या दीस तुवें त्याच बार्तेमेवाक तुवें ताका विचारलें तुका कितें जाय आनी ताणें जाप दिली, म्हज्या दोळ्याक दिश्ट जाय. आज त्याच जेजूक आमी विचारया. आज जेजू तुज्या काळजांत आयला, म्हज्या काळजांत आयला आनी म्हणून आसा तुका कितें जाय. भावा आनी भयणी, वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? आज आमी जेजूक सांगया, जेजू म्हाका बरो कर. जेजू म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल, म्हज्या घोवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. सोम्या, जायते फावटी हांव कश्टून आसा, रडटा दीस आनी रात. जेजू आज तूं म्हज्या काळजांत आयला. बरोसो उदेला जेजू, तोच बरोशान जियोंक, त्याच बरोशान जियोंक तुजी कृपा आनी आदार म्हाका फावो कर जेजू. वय जेजू, तुजेच आशिर्वाद म्हाका जाय. म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या घराण्याचेर, म्हज्या प्रॉपर्टीचेर, म्हज्या भुरग्यां बाळाचेर त्याच तुजी आशिर्वादा म्हाका जाय जेजू. तर म्हज्या मगच्या भावा आनी भयणी, काळजांत आयल्या जेजूक मौनपणे आमी दिनवासनी पाठोवया. वय जेजू, तूं म्हाका जाय. इसारना साई ह्या घडये. वय जेजू, कांयच म्हाका कळना, हांव थकोन गेलां. आय एम टायर्ड लॉर्ड, आय एम टायर्ड. म्हज्या जिवितांत जायते कस आयल्यात, ते सोसूंक जायना. पूण जेजू, आज तूं म्हाका बरोसो दिताय. हांव तुजे सांगात रावतलो अखेर पर्यंत. आय विल बी विथ यू ऑलवेज. वय जेजू, त्याच बरोशान जियोंक म्हाका आदार दी, कृपा दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, प्रणिपात तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र जेवणावरवी आमकां तुझ्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसान दिस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचेनो सगळी एक मिनिट आमी बसया. आता आमचो याजक बाप शाबास क्रास्ता दिनवासनेची 2 उतरां पाठयतलो. मोगाच्यानो, पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. भोव अपुरबायेन भक्तीपणान जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार केलें, तो आमच्या काळजांत आयला. अशें आसता हांव देवाक अर्घ दितां. आनी तशेंच आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन आमचे मदगांत आसात आमचेच वारेड्याचे डीन जावन फादर थॉमस फर्नांडीस. तांकां दुसरे कडेन जबाबदारी आसली, ती जबाबदारी तिरसून आमी विनंती केल्या वेळार हांगासर वेळार येवन हे मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन आमच्या समेस्तांचेर तांणी भेटयलां. तशेंच भोव अपुरबायेन देवाच्या उतरां वयर नियाल आमकां दिला. खंडीत जावन तुमी तृप्त जाल्यात, दादोस जाल्यात आनी देवाचें उतर तुमकां फावो जाला. देखून हांगासर आसल्या प्रत्येक जावन आमच्या वडील बाब जावन आसा फादर बार्नाबास आनी सर याजका बाबतीन आनी तुमच्या बाबतींनी तांकां हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच तांच्या मुखल्या मिसावांक
सर बरें मागता आनी तशेंच देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर हांव मागता. देव बरें करूं. फादर थॉमस. तशेंच आमचे संगी आसात आमच्या सियाजाक. त्या कुशीन आसा बाप आदर्श, ताचे उपरांत आसा बाप सिल्टन, ताचे उपरांत आसा आमचे वडील बाप एंटनी बार्नबास मोनिस. तांकां तेगांयकी हांव तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें म्हणटा आज भोव अपुरबायेन हांगासर कोयर केल्ल्या कोयर पांगडाक आनी तशेंच आमच्या आल्ता भुरग्यांकय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमकां समेस्ताच्या नांवी परत एक पडी देव बरें करूं म्हणून आनी निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक आमी उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सरपत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. मोगाचनो उबीच रावा. आतां प्रधान याजक जेवणाचेर आशिर्वाद मागतलो. मोगाळा बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा तुंच पावस धाडताय आनी बी किरला अशें करताय आनी अशें भात किरलून आमकां तूं जेवण दिताय. ह्या संवसारांतल्या सगल्यांक तूं हें जेवण तूं फावो करता आसतना जे कोणाक आज जेवण फावो जावंक ना तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकांची भूक तूं थांबय आनी अशें हांगा जमो जाल्ल्या हर एक भाव भयणीच्या भूक थांबोवचें तयार केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे कोण हें जेवण तयार केलां तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे कोण आमी हें जेवण सेवता ह्या जेवण सेवचे द्वारे तुजी खुशी करूंक आमकां जाय असली कृपा दिवन मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. सकड आमी बसया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी जेवणाचेर आशिर्वाद मागल्या. बाप थॉमस तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचनो थोडी कळोवणी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. व्हडल्या थळ्यान प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचनो थोडी कळोवणी. आतां आमचे वॉलंटियर्स मटतकेरेचे वॉलंटियर्स दया करून तुमी त्या जेवणाच्या वेवस्था करच्या त्या जाग्यार तुमी वचचें आनी तांकां कुमोग करचें. वॉलंटियर्स आमचे मटतकेरेचे सकड वॉलंटियर्स तुमी त्या जेवणा कुशीन वचचें आनी वेवस्था करची. म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो थोडी कळोवणी. थोडस ब्रदरान तुमकां एनावन्स केल्या प्रकार आज दोनपारां 2:30 आमी आराधन आरंभ करतले हांव आनी सुटके खातीर विशेष रितीन आमी मागतले हांव. त्या देखून जी कोण तुमची येवंक नात कुटुंबाची तांकां कॉल करून आपया आनी ह्या आराधनांत आमी भाग घेवया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो सांजेर 9:09 म्हणसर आज सांजेर 9:09 म्हणसर युवजनां खातीर विशेष मागणें आसतलें. गॉस्पल बँड म्युजिकल नायट आसतलें. त्या देखून हे थोडंसं तुमकां कळीत आसा आमी लायट्स अरेंजमेंट केलां. त्या देखून हो एक विशेष कार्य म्हणजे प्रोग्राम युवजनां खातीर आमी मांडून हाडला. त्या देखून जी कुटुंबांत तुमची युवजनां आसात तांकां तुमी आपोवन हाडात आनी सगळ्यांनी भाग घेवेत. युवजन मात्र न्हय पूण युवजनां खातीर विशेष मागणें हें एक गॉस्पल बँड तांच्या संगात तुमकां समेस्तांक आपोवणें आसा. 9:09 म्हणसर. त्या देखून व्हडा संख्यानी तरणाटी तुमच्या कुटुंबांत आसली आपोवन हाडा आनी तशेंच ह्या मागण्यांत तुमी भाग घेयात. तुमकां समेस्तांक ह्या एका म्युजिकल नायट बोरवशाचो नांगोर एंकोरा म्हणलें एक म्युजिकल नायट आमी आसा केला. तुमकां समेस्तांक ह्या एका प्रोग्रामाक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो जे कोणाक ह्या रितीरे बाबतीन कुशेचें एक दान दिवंक आसा थंय आमच्या फाटल्या कुशेन वॉलंटियर्स आसात तांचे लागीं तुमी वचून दिवचें. आनी तशेंच फाटल्या कावंटरांत आमी बुक्स दवरल्यात. हे दोळस आमी मोकळीक केलां आनी येवच्या दिसांनी आमी परत्यान एक फावटी तुमकां तिडचयतले हांव. आनी हे बुक्स जावन आसात मागणें म्हाका करूंक जायनातल्या वेळार आनी तशेंच ताचे मोगाळ वेंगेंत भोवपुरबायचे बुक्स आमच्याच कार्मेलीत पाद्राबांनी बरयलेलें आसा. त्या देखून जे कोणाक हो बूक जाय तुमी मोलाक काण घेवचें
आणि तशेंच तुम्ही घरा वचून वाचचें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणून ह्या दिसांनी गरमी चड आसा न्ही की तुमकां म्हाका बिरमो दिसता. कित्याक म्हळ्यार तुमी जायते जाणां कितें करतात, पैणकन आयल्यात, पयशिल्या गांवांतून आयल्यात आनी हांगा बसता. तुमी जायते घंटे घटले तुमी बसूंक जाय, मागणें करूंक जाय. त्या देखून एक सत्राय कितें म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणून जाय पुरतें उदक पियेया, मस्त उदक पियेया न्ही. आमची भलायकी आमी सांबाळूंक जाय. त्या देखून चाराय कुशींनी उदक दवरलां, पिवची उदकाची वेवस्था आमी केलां. त्या देखून जाय तितलें उदक पियेया. जर तर तुमकां त्रास जाले जिवाक, थंय आमचे वॉलंटियर्स आसात, तांच्या लागीं वचून तुमी सांगा. तुमकां कितें पूण टॅबलेट्स ना तर कितें पूण तुमकां दितले. ओके, जागृत करा आनी उदक जाय पुरतें पियेयात. आनी तशेंच भुरग्यांक येदोळस हांवें सांगलां, आवयानो बापयानो, जर तर तुमी भुरग्यांक आणायल्यात दया करून तुमकां भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार थंय एक वॉशरूम, एक ओपन एरिया आमी केला, थंय तुमी तुमच्या भुरग्यांक आपोवन व्हरचें. तुमची तेसांव आनी मागणी हांगा एक व्हडलें टब आसा, त्या टब्बान तुमी घालचें. आराधना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागतले. हांव म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, जेवणाची वेवस्था आमी केल्ली आसा. येदोळस तुमी गेल्यात, देव बरें करूं. आतां जी कोण प्रायवंतां आसात, जी कोण भुरगीं आवयो आणायल्यात, पयलें तांकां अवकाश करून दिया. ताचे बराबर आमी सकड मागीर ताच्या उपरांत आमी जेवण खाण घेवन आमी बसयल्या जाग्यार आमी बसचें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावन भयणीनो, जेवण जाल्या उपरांत थंय आमी टब दवरला. त्या देखून तुमचे प्लेटी सपरेट आनी वेस्ट जे कितें आसा तें सपरेट करून तुमी सुदारचोनचें. आनी तशेंच जे कोण पिडेस्त आसात, भुरग्यांक हाडनायल्यात, तांकां पयलें अवकाश करून दिया. वय, आनी जे कोणाक पिडा आसा, शुगर आसा, BP आसा, तांकां पयलें तुमी अवकाश करून दिया. गर्दी करिनाकात, एकच फावटी उठोवन वचनाकात. दया करून एकच फावटी उठोवन वचनाकात. दया करून तुमी जागृत करा आनीक इल्लेशें सोडधोड करा. जे कोणाक BP आसा, शुगर आसा वा हेर खंयचेय प्रॉब्लम आसा, पयलें तुमी वचून जेवण स्विकार करा. आमचे वॉलंटियर्स आसात, दया करून वॉलंटियर्साक स्पंदन करा. आमचे वॉलंटियर्स आसात, गर्दी करनाकात, लायन व्हडली जाता आनी तुमकांच त्रास जाता. आनी थंय जागृत करा. थंय फॅन आसात, फॅना कडेन इल्लेशें जागृत करा. आमचे वॉलंटियर्स आसा जाल्यार वॉलंटियर्सान जस्ट पळया, थंय फॅन्स आसा जागृत करा. लायन करा, शिस्तीन आमी वचया आनी जेवण खाण घेवन आमी बसल्या जाग्यार आमी बसया. दया करून उठनाकात, एकच फावटी गर्दी करनाकात. तुमी मागीर थंय वचून रावचेंच पडटलें. दया करून लायन करून शिस्तीन आमी जेवण स्विकार करून आमी माटवांत येवन बसचें. आमच्या जाग्यार आमी फाटी येवन बसचें. जे कोण